श्री रवींद्र देवस्कर. माझी कल्पना संगम तळावर. आमची ही सोसायटी 5 वर्सां जाली. आमच्या सोसायटीचे नाव आहे हँडलूम सोसायटी, हँडलूम कॉपरेटिव्ह हँडलूम कॉपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड. आमकां 5 वर्सां जाली आणि 5 वर्सांनी आम्ही टॉवेल, जरी, शॉल, साडी, कुंडी साडी असे प्रोडक्ट आम्ही करता. आमचे साडयेचो रेट हा 3000. शॉलीचो धाकटी शॉल आणि व्हडली शॉल हा. व्हडलेचो 800 रुपया, धाकट्या शॉलीचो 400 रुपया. टॉवेलय आसा विणटात आमी, जरी विणटा म्हणजे पाय पुसले त्या टायप. टॉवेलाचो 400 रुपया आसा आणि जरी विणटात तेजो 1500. म्हणजे ते मिटरा वायज आमी रेट लायतात अशी आहा रेट. आता एक शॉल किंवा एक टॉवेल किंवा दी कुणबी साडी आसा तेका टायम कितलो लागता ते सांग. पयली सर साडयेक जावं खेकायचा पयली प्रोसेस 4 दीस तरी वयतात. 8 दिसाय म्हटल्यार जाता. स्टार्टींग म्हणजे सगळें बॉबीन वायंडींग जावं वार्प काडपाक, डेंटींग, ड्राफ्टींग आणि मागीर सेटींग. रुमाचेर येता म्हणसर आमकां 8 दीस तरी वयतात पयली स्टार्टींग. आणि मागीर विणून आमचे 4 दिसांनी बी एक साडी जाता. टॉवेल म्हण जाल्यार एका दिसान एक जाता. शॉल म्हण एका दिसान 2 जाता धाकटे आसलेल्या तशें आहा. आता हे जे तुमकां जर समजा कोणाक शॉल, टॉवेल किंवा तुमचे प्रोडक्ट जर कोणाक जाय जाल्यार खंय कॉन्टॅक्ट करपाचो. आमकां फोन करून सांगल्यार सर कॉन्टॅक्ट केला मोबाईल नंबर घेऊन. पूण आधी म्हयनोभर तुमकां ऑर्डर दिवपाची आहा. आनी पयली म्हयनोभर आमकां सांगचें पडटा. एक म्हयन्याभरान तुम्ही ऑर्डर दितात. चड ऑर्डर खाली जाल्यार आमचे रुमय खाली जाय त्याच्या खातीर मातशी बेगीन जाता तितली बेगीन ऑर्डर दिता. पयली आमची ऑर्डर चालू आसता न्ही. मदीं ऑर्डर दिली जाल्यार मागीर आमकां 1-2 म्हयने लागतात. 1 म्हयनो हे सोंपल्याशिवाय आमकां दुसरा घालूंक घालूंक मेळना. मेळना. आता तुमकां कोणा कडल्यान ऑर्डरी येतात चडश्यो. आता समज सर आमच्याकडे केले जाल्यार हँडीक्राफ्टान घेता. म्हणजे आमचे पणजे हँडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट आहा, गोवा हँडलूम हँडीक्राफ्ट. तेतून आमकां समज मागयले जाल्यार ते घेतात. शॉलींची बी चड मातशी ऑर्डर आसता, बाकी साडयांची बी ना तशी. सरकारा कडल्यान तुमकां कितें हेल्प मेळटा. सर लूम आणि जागा बी गव्हर्मेंटाची आसा. आणि मटेरियल हे सगळे ते तुमी हाडटा. आमी हाडटा. स्टार्टिंगेक आमी गव्हर्मेंटाची जी ह्या घेतल्या ट्रेनिंग घेतल्या तेतून आमकां जागा आणि हे लूम आमकां गव्हर्मेंटाचेच आहा सध्या तरी. आणि आता आमकां 3 वर्सां जाल्यार सोसायटीन आसा. ही सोसायटी खंयची तुमची, लोकल काय गोंयची? ना गोवा 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 गव्हर्मेंट. कोऑपरेटिव्ह सोसायटी. ओके.
पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.